हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहेत मी आणि आम्ही बी बरे आहे. हांव सो हिंगा KTC को येयलो आता आणि हे बिल्डिंग रिलायन्साचे बिल्डिंग हितून म्हाका काम आसलेलें. आतां काम जालें म्हगेलें आणि आयज न्ही हांव तुमकां हिंगाचो आमगे गोवन जो लोकल ट्रान्सपोर्ट आसा तो दाखयता. कित्याक फाटीं सबस्क्रायबरान कमेंट केलो म्हाका ट्रान्सपोर्ट दाखय म्हणून. सद्या आतां चोय बरो पावस येवन गेला आणि हे थिंग रेस्टॉरंटान नवतारा वेज आणि हिंगा चोय लेन्स कार्ट बी आय लेन्स कार्ट मागीर आय नेशन आणि हिंगा जायतीं ऑफिसां हांवें चोयलें हे बिल्डिंगा. आनी चल आतां रोड क्रॉस करून मुखार या. सो हिंग न्ही आतां फर्स्ट तुमकां सांगता चोय ऑटो पायलट्स रिक्षाकार चोय सगळे हिंगा रिक्षाकार आनी हे रिक्षाकारान सगळे न्यू स्टँड बांदिला आनी जे पायलट्स आहाय न्ही पायलट्साचे हे ते वाटेन मेळटले मुखार चोय सगळे पाय हाय. थोड्यां कडेन बायक हा कार हा ते तितून ट्रॅवल करताय पूण थोडे जाण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करताय. आनी आयज न्ही तुमकां थोडे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचे थोडे एक्सप्लेन करता थोडे दाखयता. कित्याक सबस्क्रायबरान जायत कमेंट केलो दाखय म्हणून हो व्हिडिओ कर म्हणून 3 म्हयन्या पयलीं. सो आयज हो कोत्ता ही कदंबा हे हा शटल जे बसी आहे ते आनी तेजो बुकींग कावंटर वचो हितींग हा कॉर्नरा. ओके ऑटो रिक्षा जाले हिंगेलो वचो हो कावंटर मेळटा. आतां मातसो भितर या चोया. सो वचो हिंग न्ही हिंग कार्डां हें लायलां तेंच्यांनी चोय हिंग कार्ड टॅप करपाक कार्ड टॅप कदंबा बासीचें चोयलें आनी हिंग सगळें दिलो आहा चोय. तुमच्यान जाय जाल्यार हिंग हें स्मार्ट कार्डूय घेवपाक चोय स्मार्ट कार्ड मेळटा चोयलें. आनी हिंगा तें मशीन आहा आनी तेका सगळो कॅमेरा चोय. आनी हो हिंगाचो आख्खो बस स्टॉप हे हिंग बसी लागते चोय हिंग. तुम्ही तो ते बसीचे स्मार्ट कार्ड करतो न्ही ते KTC येयले ते न्यू ते करतो जाल्यार आधार कार्ड जाय पडटा. आधार कार्ड हाडपाचें आनी थिंग दाखोवपाचें मागीर ते स्मार्ट कार्ड मेळटा. आनी मारगांव सावन पेन्जीम वयतो जाल्यार एक्सप्रेस 45 रुपीज. ओके जी सटल बस आसा कदंबा ही चोय. आतां आमी दुसरे हेरूय बसी जाय चोय हिंगाय फाटल्यान कदंबा बसी आहे आनी हे बसी जाले. आनी आतां AC पासून येयलो आहाय पूण हिंग AC दिसनाय. हे न्ही वास्को वयताय हे वास्को वचपाक 30 रुपीज घेताय. ती बस वास्को वयता मागीर थिंगाय चोय थिंगाय बी वास्को आहा ही चोय थिंगाय ती वास्को ती AC बसी इलेक्ट्रीक न्यू येयले ती. आनी हे म्हणटा आमगे लोकल हे 30 रुपीज घेताय. वास्को बी वचपाक 30 रुपीज घेताय. ओके कित्याक लोकल बसीनी हिंगा जायते आहाय चोय. आनी हिंग न्ही आतां चेंजीस जायती चालू आहाय चोय. हो तो फाटल्यान आहा तो वॉशरूम लेडीज आनी जेंट्स. सो थिंग ते पयशे पे करपा पडटा आनी तो आहा. सो ती फाटल्यान ब्लू बस आहा ती न्ही कोलवा वयता आनी 30 रुपीज घेताय. मारिया हॉलाको बी त्यो वयता भितरल्यान बी वयता. ओके आनी चोय हिंगा आहाय जॉली हे न्ही बरें फेमस बसी जॉली गेली. चोय हे तेंगली हें काडया ही एक आहा चोय व्हडली आनी हिंग ते आतां रावले केदो सुट्टो म्हूण कोण जाणा. सो हेसार या. सो ही चोय हिंगा आहा जॉली बसी आनी गोंया सावन बॉम्बे वचपाक 1,500 टिकेट आहा. हिंगसान 5:30 सुट्टा आनी थिंगा 6:15 पावता सकाळीं बॉम्बे. सो आनी कितें इन्क्वायरी जाल्यार तुमी हिंगा फाटल्यान येयसार आनी तेंगे जायते आहाय जॉली बस आतां बूक बी करता जाल्यार हो तेंगे कॉन्टेक्ट हिंगा फाटल्यान आसताय ते. आनी चोय ही आतां एक लेटस्ट बस हितून सगळें आसा न्हिदपा बिदपा सगळें फूल एंटरटेनमेंट सिस्टम बरो आहा चले. हिंगा एक व्हडली येयली बस चले. सो ही बस आहा न्ही म्हजे फाटल्यान नायक ती न्ही सांजची 5 सुटता हिंगा आनी बॉम्बे 8 पावता खंय आनी तेजो प्रायस आहा 600 रुपीज हेजो. सो तुमी कंपेर करून चोय पयलो आसलो तेजो 1,500 सांगलो आनी हेजो 600. आनी आतां जायते आनी बसी उरले ते दाखयता तुमकां. पावस पडोन न्ही मातसो सगळें एशे को हें जालो आहा हिंगा. नायक बस हिंगाय आहा चयली आनी सगळी AC आसता आनी भितर सगळें हें आसा तितून चोय. सो आतां न्ही हांव तुमकां जो भितरल्यान टोर दिता आनी दाखयता केश कोन आतां कितें तें चोय वचोन चॅक करुया. चल लेट्स गो. चलयलो आहा हें चोय आनी तुमकां दाखयता चोय हे भशेन तेंगे कॅबीन आसताय सगळी हिंग सकला चोय एशको कॅबीन आहाय आनी एक कर्टन बटन सगळो आहा हिंगा. आनी कितें हें चोय थिंगा एक स्टँड आहा कितें दवरपा. हिंग वयर लायटी एक हें आहा चले हिंग न्हिदपा मेळटा बरें न्हिदपा मेळटा चोय.
आख्खी न्हिदपाची ती चयली. सो बरी आहा, क्वायट कम्फर्टेबल चोय, कांय बत्ती चोय. लायटी बायटी आख्खी पेटिल्ले तेंच्यांनी. सेम एश कोनू चयली बस आख्खी भितरल्यान ओके आहा, कम्फर्ट आहा, सारकी लग्जरी आहा, नीट आनी क्लीन आहा, चॅक केल्या सारकी. तुमी चोय नंबर हांव स्क्रिनीर मागीर घालता आनी कॉन्टेक्ट करात तुमी. ओके. आनी ही जी फाटल्यान बस आहा ती आत्माराम आनी चोय तेंगेर जायते बसी आहाय. आतां बस न्ही हिंगा क्लीन कोत्ताय आत्माराम. आनी हे सगळे तुमकां खबर ही मर्सिडीसागे बस. आनी हिंगाय चोय तेंगे बसी आहाय जायते. हे चोय थिंगाय एक आहा चयली. आनी ही जी बस ना आत्माराम ती न्ही हिंगसान 4 सुट्टा आनी टिकेट न्ही 500 to 1000 तितून भितर आहा ती टिकेट. तुमी जाय जाल्यार फाटल्यान बुकींग करपाची. ओके. 4 सुट्टली. थंयसर बस आहा ती इंटरसिटी स्मार्ट बस. हेचे आतां दाखयता तुमकां कॉन्टेक्ट नंबर बी सगळो. इंटरसिटी स्मार्ट बस जायते गोंयांत चोयले आतां. आनी तुमी जाय जाण चोयले आसतले. इकडे न्यू बसी अशे वचो चोय हेजो फोन नंबर आनी सगळें तुमी मागीर इन्क्वायरी काडाय. ओके. तेंगे एप पासून आहा चोय चलो हिंगा. आनी हे चोय हिंगाय फाटल्यान बसी आहाय पूण तेंगे म्हाका अजुनूय इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ना. ना म्हण तेंगे कोण नाय, ते आहाय ते बिजी आहाय, ते आपल्याक खबर ना म्हणटाय. सो फ्लिक्स बस आहा तिचे फाटल्यान आनी हिंगा एक आहा. ओके. हे भाशेन हे सगळे आतां बसी हे जाले. आनी आमगे लोकल बसी तुमकां खबर आहाय चोय लोकल बसी जायत मेळटाय हिंगा मुखार गेल्या. आनी हे भाशेन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमगे चलता. पायलट्स आहाय ते आमगे 50 रुपया 100 रुपया तेश करून घेताय. रिक्षाकाराक 300 रुपया 250 रुपया बी घेताय. सो हे आमगे सगळे केडीसी बस स्टॉप. जायत जाण भाव भणी सादताले कित्याक मोस्टली ते भायर आहाय ते गोंया आसताय तेंकां सगळ्यांक खबर आसतली कितें रेट आहा कितें. पूण भायले जे गांवांत काम कोत्ताय ते येताय 2 वर्सांनी. सगळें मातसो एक अपडेट मेळटा न्ही, कितें तरी अपडेट ताका लागून. सो आनी पावलू बसी मेन थिंग पावलू तुमकां केटीसी थिंग वयर मेळटले. तेंगे बुकींग थिंगा जाता पावलू. सो पावलो आतां सद्या हिंगा ना हांव चोयतालो. तेंगे हे थिंग मुखार आहा. बस स्टॉपार मुखल्यान तुमकां दिसती पडटलें पावलूगे ऑफिस बी सगळें आहा थिंगा. आनी बसकारांगे लायफ जें आहा इजी ना, तें बरें टफ आहा. कित्याक एक बसीन 2 जाण ड्रायव्हर आसताय, केन्ना 3 जाण आसताय, मागीर 2 जाण क्लिनर आसताय बस क्लीन करपा. जी बसी सर्वीस आहा लागेज बागेज घालपा. आनी तुमकां न्ही हुंयची बस बरी कम्फर्टेबल आहा ती तुमी हें कराय चॉयस करान बूक कराय. हांवें जस्ट मुगे दाखोवपाक काम केलां, बाकी सगळें अप टू यू. कितें आहल्यार कमेंट कराय. ओके. आनी आमगे गांवांत न्ही आमगे गांवची बसी आतां सगळें बंद पडलोय. कोरोना जाल्यान सगळे जायत बसी बंद पडले. आमगे गांवांत म्हणटा 1 मिनागे बस चलता गांवांत म्हणल्यार मुगे मानोरा आमगे थिंगा. बाकी राय सातेमोळ बी जायत बसी आहाय थिंगा रेग्युलर बसी चलताय. सो आतां वयता आनी मागीर तुमकां लास्टा मेळटा. ओके. सो हे विडियोन जाता तितलें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केलां. आनी आजचो सगळें इलेक्ट्रीक जालो आहा. इलेक्ट्रीक बसीस बायक्स व्हेकल्स. आनी हुंयचें बरें पेट्रोलियम बरें इलेक्ट्रीक बरें तेंय कमेंट कराय. आनी हुंय तरी चुकल जाल्यार प्लीज फॉरगिव मी. जाता तितलें एक्सप्लोर केलां आमी चोय सगळें. आनी आमगे गोंया बरें सोबीत गोंया बरे भशेन सगळें बरे भशेन जाता. आमगे रोड जे आहाय रस्ते बरे जावपा जाय सो दॅट लोकांची गाडयो डॅमेज जायना जावपा आनी पोल्युशनूय लेस जावपा जाता तितलें. आनी आमी उजोय घालपानी नाक जाल्यार तें प्लास्टीक बंद करपानी तितून पोल्युशन चड जाता आनी आमकां मागीर इफेक्ट ते. सो ह्या विडियोन हाचे व्लॉगान इतलें. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. चॅनलान न्यू आहा चॅनल सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय, लायक कराय, मोग आसूं मेळया.